गोय विधानसभे खातीर सोमारा विक्रमी मतदान जाले। मार्चाचे 10 तारखेक निकाल जाहीर जातलो। 40 मतदारसंघां खातीर 301 उमेदवारांचे भवितव्य 10 तारखेक थारतले। दक्षिण गोंयांतली सगळी EVMs मशिनां मडगांवच्या दामोदर महाविद्यालयांत हाडून दवरल्यात। महाविद्यालयांत EVMs मशिनां हाडून दवरिल्ल्यान भायर खर सुरक्षा वेवस्था आसा। पुलीस केंद्र, राखीव दळाचे जवान तशेंच उजो पालोवपी दळाचे जवान व्हडा संख्येन सुरक्षे खातीर तैनात आसात। आम्ही आता सध्या कॉमा आसा दामोदर कॉलेजी कडेन आनी हांगा दक्षिण गोंयच्यो सगळ्यो मतपेटी ज्यो एक स्ट्रॉंग रूमा भितर दवरल्ले आसात आनी स्ट्रॉंग रुमाक कडक सर्वेलन्स आसतलें। ताका एक 3 टायर सिस्टम 3 टायर प्रोटेक्शन सिस्टम दवरिल्लें आसा। तातूंत भितर CISFची एक कंपनी, IRBची एक कंपनी आनी गोवा पुलिसाची एक कंपनी आसतली। त्या भायर CCTV सर्वेलन्सूय आसतलें आनी त्या भायर फायर ब्रिगेड कितें जालें जाल्यार ताकाय लागून दवरिल्लें आसा। हे 10 तारीख म्हळ्यार मार्चाच्या हांगा वयतल्यो आनी ताचे नंतर 10 तारखेक मार्चाचें कावंटींग जातलें। पुलीस आता सेक्युरिटी दिवपाक लागून पुलीस यंत्रणेचेर खूबसो ताण वाडिल्लो आसा। मडगांवच्यान गोमंतक TV खातीर हांव गौरव प्रभू उलयतां। गोय विधानसभे खातीर सोमारा 78.94% मतदान जाले। मतदाना उपरांत उत्तर गोंयांतले सगळी EVMs मशिनां आल्तींच्या पॉलिटेक्निक महाविद्यालयान व्हरून दवरल्यात। महाविद्यालयांत EVMs मशिनां हाडून दवरिल्ल्यान भायर खर सुरक्षा वेवस्था आसा। पुलीस केंद्रीय राखीव दळाचे जवान तशेंच उजो पालोवपी दळाचे जवान व्हडा संख्येन सुरक्षे खातीर तैनात आसा।